आदलो मंत्री मिकी पाशेको प्रकरणात रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकराच्या दिल्लीतल्या सरकारी बंगल्याची गोंय पुलीस तपासणी करचे नात. एका वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्यान प्रुडंटाक ही म्हायती दिली. पर्रीकराच्या दिल्लीतल्या बंगल्यात मिकी लिपून बसला असो दावो आदवोगाद आयरिश रॉड्रिक्सान केल्ल्यान बंगल्याची तपासणी करपाचो आदेश मडगांवच्या JMFC कोर्टान दिल्लो. मिकी पर्रीकराच्या बंगल्यात आसा हे विशींचे पुरावे घेवन कोलवा पुलिसांनी शेनवारा आयरिशाक आपयल्लो. ताणें आपणालें म्हणणें पुलिसांक बरोवन दिलां. आदलो मंत्री मिकी पाशेको रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकराच्या दिल्लीतल्या बंगल्यात लिपून बशिल्लो हे विशींचे पुरावे घेवन आदवोगाद आयरिश रॉड्रिगेसाक कोलवा पुलिसांनी शेनवारा आपयल्लो. I have read in the newspapers today that the Kolba police have sent a wireless asking me to appear before them for further information and clarification. I have not received a copy of the wireless, but after reading in the newspapers today, I have sent the Kolba PI a letter this morning that my complaint is complete and detailed, and only he has to investigate. I have also informed him that since he has not registered the FIR, I will be moving the court on Monday. इतले मजगती रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकराच्या दिल्लीतल्या बंगल्याची गोंय पुलीस तपासणी करचे ना अशें गोंय पुलिसांच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यान सांगले. आदलो मंत्री आनी नुवेचो आमदार मिकी पाशेको पर्रीकराच्या सरकारी बंगल्यान लिपून बसला असो दावो आयरिश रॉड्रिगेसान केल्ल्यान बंगल्याची तपासणी करपाचो आदेश मडगांवच्या JMFC कोर्टान दिल्लो. दक्षिण गोंय सत्र न्यायालयान ह्या आदेशाचेर स्थगिती हाडिल्ली. सोमारा ह्या अर्जाचेर सुनावणी जातली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारान वेगळो खासा महसूल कोट घडोवचो म्हूण काँग्रेस मागता. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन जायते मुणकार आनी हेर संबंदीत केशी मामलेदार आनी उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन पडून उरल्यात. ती निकालन काडपाक वेगळो महसूल कोट आसप गरजेचें. मंत्री फ्रांसीस डिसोजा आनी दयानंद मांद्रेकारान विरोधी पक्षांत आसतना हें मान्य केल्लें. आतां हें आश्वासन पुराय करचें म्हूण काँग्रेसीचो रमाकांत खलप उलयलो. सरकारान किमान 2 मंत्री आसात की ज्यांच्याकडे रेव्हेन्यू खातें आसा भितरल्या एकट्या कडेन आनी दुसऱ्याकडे शेतकी खातें आसा. ह्या मंत्र्यांनी आमदार जावच्या आदीं म्हणजे फाटल्या इलेक्शनच्या आदीं विधानसभेन कितें सांगलें, कितें मागण्यो केल्यो आनी आज संदी मेळून सुद्दां आपल्योच मागण्यो ते कशे विबाडूंक लागल्यात. आमी सांगिल्लें स्पेशल कोर्ट ऑफ मामलेदार अपॉयंट करात, ताचे वयरचे एपेलेट कोर्ट म्हणजे डिस्ट्रिक्ट लेवलचेर आनी एडिशनल कलेक्टर आनी कलेक्टरचेर करात, डेप्युटी कलेक्टर आनी कलेक्टर करात आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनल आसत. ते कुशीक काडलें आनी सगळ्यो केसी काडल्यो आनी सिव्हील कोर्टाक दिल्यो. लाखभर तरी टेरंट गोव्यान आसात पक्षांतरात आनी हे सगळे कोर्टान केन्ना वतले? 1 वर्स गेलें, कोण वचूंक ना अजून पर्यंत. आनी तेवढेंतल्यान जमनी घेवपाचे प्रकार चालूच आसात. The third report of the Law Commission, which was submitted to the government to have a dedicated revenue hierarchy. जे तो उलयला तेन्ना की एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डेप्युटी कलेक्टर वेगळे आसूंक जाय, लिगल हे केसी डिस्पोज करपी वेगळे आसूंक जाय. That times opposition member and now agriculture minister Mandrekar, he has said की 4-5 मामलेदार एका ऑफिसान बसता. He says ऑफिसान तांकां एकूच आसा, मामलेदाराच्यो इतल्यो केसी आसा. सो ऑल दीस रेव्हेन्यू हायरार्की जाग्यार घालपाचे आयडियाज तुमीच दिल्ल्यो आनी त्यो आयडियाज थर्ड लॉ कमिशनाच्या रिपोर्टान कश्यो जाग्यार घालप ही आयडिया आसा. आनी हो थर्ड कमिशन रिपोर्ट जो आसा is advocating a dedicated revenue hierarchy and structure on lines of Goa Civil Codes Act, which is pending government's perusal or consideration. So BJP should walk the talk. दाबोळीच्या नव्या विमानतळा भायर लोकां खातीर टॉयलेट नाशिल्ल्यान टॅक्सी ड्रायव्हर्स आनी हेर लोकांचे बरेच हाल जातात. टॉयलेट नाशिल्ल्यान लोक उक्ताडारूच मुततात. त्या खातीर विमानतळ प्राधिकरणान नव्या विमानतळा भायर टॉयलेटी बांदच्यो म्हूण टॅक्सी ड्रायव्हर मागतात. दाबोळे विमानतळा खातीर सरकारान हालींच नवी बिल्डींग बांदल्या. मात ड्रायव्हरांक खातीर टॉयलेटांची कांयच वेवस्था नाशिल्ल्यान तांचे बरेच हाल जातात. देशी विदेशी पर्यटकां मुखार गोंयची लज वता. टॉयलेट ना न्हू, टॉयलेट ना मरे आमकां. टॉयलेट खंय आमकां मुची पडटा न्हू आनी खंय वयतले मुतोवपाक. खंय आमकां टॉयलेट जावं न्हू. इतले लोक आहा, इतले आमची 200 गाडी येता, बायलो येता, कोणाक हें आसता फ्लायट येना. हांगा वयर कांयच एक करूंक ना हेंच्यांनी. ना बसपाक आहा
ना कोण मुतून येयल्या कोण गेस्टांक व्हरून येता तांकां मुतपाक सगल्यांक ते त्रास जाता. आता गेस्टांक सुद्दां आतां परत तांकां भितर वचपाक पडटा मुतूंक टॉयलेटीक भितर वचपाक पडटा भायर आतां कांयच फॅसिलिटी ना न्यू एअरपोर्टार आमी आतां खंय आतां 2 किलोमिटर वचपाक पडटा आमकां टॉयलेट ना कांय ना चेडूं बायलो मुतपाक कांय आसा ना भितर वयचें पडटा चौकाल वयचें पडटा एक पार्किंग ना कितेंच ना. दाबोळेच्यान प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. गोवा शिपयार्डाचो ल्हान उद्देग आनी कितल्योश्योच मर्यादा आसून लेगीत ते बरी कामगिरी करता. फुडें तांची बरी उदरगत जातली अशें रक्षा मंत्रालयाचो खासा सचीव अशोक कुमार गुप्तान सांगलें. 7 गस्त नौकेच्या जलावतरण सुवाळ्या वेळार तो उलयतालो. केंद्र सरकारान 6 बोटींची कबलात गोवा शिपयार्डाक दिल्या. तातूंतल्यो 2 गस्त बोटी बांदून जाल्यात. Goa Shipyard Limited, though it's a small shipyard, but it is doing wonderful works. And though it has got limitations in terms of draft and expansion, etc., but as a teamwork, being its core value, it is able to deliver products of quality without cost and time overrun. And that is why I am saying that Goa Shipyard has got a very bright future, and they will remain competitive, I am sure, in the times to come. घेऊया एक विराम.